गोंयचे शेकड्यांनी कामगार शुक्रारा 5 डिसेंबराक पणजे मोर्चो काडपाचे आसात। सध्या कामगार कायद्यांत दुरुस्त्यो हाडपाच्या केंद्र सरकार आनी कांय राज्य सरकारांच्या निर्णयाचो निशेध करपाक म्हूण कामगार रस्त्यार देंवतले। पणजे केटीसी बस स्टँडा वयल्यान मोर्चाक सुरवात जातली। उपरांत आझाद मैदानार कामगार जाहीर सभा घेतले। 5 डिसेंबराक हिंदुस्थानांतल्यो सगळ्यो मेजर कामगार संघटना ज्यो आसा तांच्यांनी देशव्यापी आंदोलन उबें केल्लें आसा आनी हें आंदोलन उबें करपाची प्रमुख गजाल म्हळ्यार की भारतीय जनता पक्षान ज्या तरेन कामगार विरोधी धोरणां आनी एक्झिस्टींग लेबर लॉज कामगार कायदे डायल्यूट करपाचो जो प्रयत्न केला तेजो विरोध करपा खातीर हिंदुस्थानांतल्यो सगळ्यो कामगार संघटना एकठांयल्यात। मेनली फॅक्टरीज एक्ट ह्या सरकारान चेंज करपाची मांडावळ काडल्या, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 ताका अमेंडमेंट हाडपाची मांडावळ काडल्या, कॉन्ट्रॅक्ट लेबर एबोल्युशन एंड रेग्युलेशन एक्ट तो चेंज करपाची मांडावळ काडल्या, एप्रेंटिसशीप एक्ट तो चेंज करपाची मांडावळ काडल्या। आनी थोडक्यान सांगपाचें म्हणल्यार हे जर अमेंडमेंट ह्या कामगार कायद्याक आयलें जाल्यार कामगारांचें अस्तित्व हिंदुस्थानाच्या नकाशांतल्यान काबार जातलें। मडगांवचो पुलीस निरीक्षक खंय बीजेपीचो बूथ एजंट कसो वागता। घरांनी चोरयो जाता त्यो जातातूच पुलीस स्टेशनाचेर पुलिसाचे कस्टडींतलें सामानूय ना जावंक लागिल्ल्यान लोकांचो पुलिसे वयलो विश्वास गेला अशें फातोड्डेचो आमदार उलयता। एक्सिडेंट जालो म्हूण मडगांव पुलीस स्टेशनाचे कस्टडीत दवरिल्ले मोटरसायकलीचे स्पेर पार्टूच ना जाले म्हूण प्रुडंटान सोमारा रिपोर्ट हाडिल्लो। आज गोंयचे पुलीस कोणाक प्रोटेक्शन दिता ते कोण जाणा, पूण गोंयचे पुलीस जेन्ना सुशेगाद न्हिदल्यात तेन्ना चोर आज सारके आपले टोटल चोरांचे राज्य चालू आहा। इतलेंच न्ही की चोरी ते घरांची लूट मारताच, डे लायट रॉबरीज डेकॉयटीज चालू आहात साऊथ गोवान। आनीक अशें काल रिपोर्ट केला प्रुडंटान की एक मोटरसायकल जी रिकवर केल्ली पुलीस स्टेशनान दवरलेली, पुलीस स्टेशनांतल्यान भितर चोरी जाली। आतां प्रश्न पडटा की चोर कोण, चोर म्हणून खरें कोण आहा काय पुलिसूच चोर, हो एक प्रश्न पडूंक लागला। मडगांवांत चोरांनी धुमाकूळ घाला। चोरांक धरपाक पुलिसांक जमना तें ना, पुलीस स्टेशना वयले लोकांच्यो गाडयो आनी सामानूय सांबाळपाक जमना। मडगांवां असले प्रकार सुरू जाल्यात। शेल्डन अंतावाची एक्सिडेंट जाल्ली मोटरसायकल पुलिसांच्या कस्टडीत आशिल्ली। चोरयेक जबाबदार पुलिसांची गृहमंत्र्यान चवकशी करची म्हूण शेल्डनाचो बापूय मागता। विजय म्हणटा पुलिसूच धड न्हय, कारवाय जमना जाल्यार तांकां ट्रान्सफर तरी करात। आनी हाजेर पयलें म्हणल्यार तातूंत एक पुलीस रिफॉर्म जावपाची गरज आहा। जंय पुलीस डिटेक्शन कमी जाता, जंय चोरयो वाडटात, ते हेड जो पुलीस ऑफिसर आहा ताजेर एक्शन घेवपाची गरज आहा। ताका एटलिस्ट मिनिमम ट्रान्सफर तरी करूंक जाय। आमी मडगांवां पळयतात, मडगांवचो PI बीजेपीचो बूथ लेवल एजंट असो वागता म्हणून ताका प्रिजर्व केला आनी ताजे एरियेन चोरयो वाडत आहा। इतलेंच न्ही की पयर एक दामबाब बिहार म्हणून आमच्या फातोर्डा मतदारसंघान चोरी जावपाचो एटेम्प्ट जालो आनी जेन्ना पब्लीक वचून पुलिसेक मेळ्ळे तेन्ना PIन तांकां सांगलें की तुमी क्लोज सर्कीट टेलिव्हिजन घाला, तुमी ग्रील घाला आनी आमचे कडेन तितलो स्टाफ ना म्हूण तुमकां प्रोटेक्शन दिवपाक। म्हणटकर आतां लोकांनी करप कितें, लोकांनी विजिलंट फोर्स करपाचो आनी कायदो आपल्या हातान घेवपाचो आनी प्रोटेक्शन आपल्याकूच दिवपाक लागपाचें। इज दीस अ बनाना रिपब्लीक? देर हॅज टू बी अ ट्रान्सफर. बेटर ऑफिसर्स शूड कम. वेन बेटर ऑफिसर्स कम, द हँड इन ग्लव एटिट्यूड बिटवीन द थीव्स एंड द पुलीस विल स्टॉप आनी कितें तरी बरें जातलें। शेल्डन अंतावाक 24 नोव्हेंबराक चिंचोण्या एक्सिडेंट जाल्लो। गाडी पुलीस स्टेशनार दवरिल्ली। ताचो बापूय कायदेशीर फॉर्मालिटी करूंक म्हूण मडगांव पुलीस स्टेशनार वचून पळयत जाल्यार मोटरसायकलीचे स्पेर पार्टूच ना, मोटरसायकलीचें सिटूच ना, बॅटरी काडल्या, मोटरसायकल अक्षरशः बोडकी करून दवरल्या। विचारल्यार पुलिसां कडेन धड जाप ना। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। घेवया एक विराम।